बेकायदेशीर मायनिंगाचे केशीत ट्रेडर इम्रान खानाक कोर्टा कडल्यान जामीन मेळ्ळा, पूण एसआयटी हे केशीत मारते घेवपाचे मुडांत ना। कुरपे सांगे आपणे बेकायदेशीर मीन काडूंक ना, लीज होल्डर मारिया फिगेरेदो कडल्यान विकते घेतला म्हूण इम्रान सांगपाक शकता, अशें दिशिल्ल्यान एसआयटीन पयलींच मारिया फिगेरेदोच्या घराची झडटी घेवंक कोर्टा कडच्यान वॉरंट घेतिल्लो। ते फाटभुंयेर मारियाचे लोटलेच्या घराची बुधवारा झडटी घेतली। एसआयटीन सुमार 4 वरां मारियाचे घराची झडटी घेतली, पूण सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण थंय मारियान तशेंच मारियाचे फामिलीन कुरपे सांगेच्या टीसी नंबर 6551 ह्या सुवातेर मीन काडला म्हूण एकूय डॉक्युमेंट तांकां मेळूंक ना। ह्या झडटे उपरांत एसआयटीची सायड आनीक स्ट्रॉंग जाल्या। 2007 ते 2012 मजगतीं सुमार 300 कोटी रुपयांचे 800 मेट्रीक टन मीन इम्रानान एकल्यानूच काडला म्हूण एसआयटीचो दावो ह्या झडटे उपरांत आनीक घट जाला म्हूण एसआयटीचो एक ऑफिसर प्रुडंटा कडेन उलयलो। मारिया फिगेरेदो लीज होल्डर आसतना इम्रानान पॉवर ऑफ एटर्नी वेल्यान मायनिंगाचो परवानो मेळयलो, तो कायद्यात बसना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।